वास्को सप्ताच्या फेरेच्या वादांतल्यान आता मुरगांवच्या पालिकेत राजकारण सुरू जालां. उपनगराध्यक्ष म्हणटा कांय असंतुष्ट नगरसेवक सप्ताच्या फेरेचो विशय काडून पालिका अस्थिर करपाक सोदतात. मात विरोधी नगरसेवक तशें कांयच जाहीर उलोवन दाखयनात. पालिकेन सप्ताच्या फेरेक स्टॉलांक दिल्ल्या सुवाती वयल्यान कोफूजाव जाल्लें. वर्साक स्टॉल घालपी लोकांक सोडून नव्यांक सुवाती दिल्ल्यान फेरीवाल्यां मदीं मोठो वाद जाल्लो. आतां ताचें राजकारण सुरू जालां. सप्ताचे वादाचो फायदो घेवन कांय नगरसेवक पालिकेक अस्थिर करपाक सोदतात हें खरें, पूण 2-3 नगरसेवकांचे यत्नाक येस येवचें ना अशें उपनगराध्यक्ष म्हणटा. कोण जे मुवमेंट करता हांवें आयकलेलें, म्हाका एक्झॅक्टली कोण तो खबर ना, पूण जावपाचें ना, शक्य ना, तें नॉट पॉसिबल. पूण तुमचे कावन्सिलर इंटॅक्ट आसा काय? आमी आतां पर्यंत तरी इंटॅक्ट आहा. विरोधकय म्हणटात सप्ताचे आयोजनाचो निर्णय सगळ्यांनी मिळून घेतिल्लो, मागीर कांय जाणांक तो आवडलो नासूं येत. विरोधक सत्ताधारी गटा वांगडा आसात आनी पालिका स्थिर उरतली. तशें काय सप्ताका इशू म्हणून जावना. वी वर ऑल टुगेदर. फर्स्ट व्हेन वी टूक द मीटिंग वी वर ऑल 20 काउन्सिल्स वर टुगेदर. आय डोंट नो व्हॉट हॅपन इन बिटवीन. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता पळोवया मडगांवच्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी. मडगांवच्या SGPDA ग्राउंडाचेर आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम SGPDAन मोडलें. हें बांदकाम करतल्याक PDAन पयलीं नोटीस दिल्ली. नोटीसीची मुजत सोंपले उपरांत बांदकाम मोडलें. This is unauthorized illegal structure. Okay. And the authority has issued earlier show cause notice, subsequently final notice also. Okay. And we have given 1 month notice. They didn't apply to Town and County Planning Board and appeal. They didn't go. There is no any stay. मडगांवच्या कोस्ता ग्राउंडार येवपी बांदकामाचें लायसन रिन्यू करपाक नगरसेवक तयार जाल्यात. कोस्ता ग्राउंडच उरचो अशें चडशा नगरसेवकांचें मत, पूण कायदेशीर कारवाय जायत म्हूण ते बांदकामाचें लायसन रिन्यू करपाक ते तयार जाल्यात. लायसन आदले कावन्सिलान दिल्लें. तेजे उपरांत तेजें आमी लायसन फक्त रिन्यू केलां. आमी लायसन आवर म्युनिसिपल टेक्निकल स्टाफ इज फेवरींग हिम, आवर चीफ ऑफिसर फेवरींग, आनी आवर लिगल एडवायजर आमी घेतलेलो कन्सल्टंट आमचो एडवोकेट आहा, ही इज फेवरींग. सो कावन्सिलर समज तर हेजे अगेन्स्ट गेले जाल्यार टुमॉरो ब्लेम विल ऑटोमॅटिकली विल कम ऑन द कावन्सिलर. Till today, I feel it should have been preserved. But what happened was, person आमचो आर्थर डिसिल्वा आणि सिओन आमकां डायरेक्टली सांगले काउन्सिलरांनी that if you all do not agree for it, then you all will have to face the legal damages, and that we will be held responsible for anything in the legal manner. So that is the reason all of us came together and agreed for the renewal. कांय म्हयन्या फाटीं मडगांव पुलिशेन दवरले एका सुवाती वयल्यान शिवाजीचो पुतळो ताब्यात घेतलो. हो पुतळो परत दिवचो म्हूण शिवसेनेच्या वांगड्यांनी पुलिसां कडेन चर्चा केली. हो पुतळो परत दिवपाक पुलीस तयार जाल्यात, मात ते खातीर शिवसैनिकांक कांय कायदेशीर सोपस्कार करचे पडटले. तुम्ही लिगल फॉर्मॅलिटी करा, तुमचे कडेन आमी तो पुतळो सपूर्द करपाक आमचे कांय अडखळ ना म्हणून. आणि शिवाजी महाराज हो आमच्या अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत, तसेच आमचे शिवसैनिकांचे एक मोठे आराध्य दैवत. आणि अशा आराध्य दैवताचेर जर हल्लो असो जर एक तरेचो एक विडंबना जाता जाल्यार ते आमी केन्नाच सहन करून घेवपाचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नाल्ल फोडप सोंपें न्हय, ताकाय बरीच कळाशी लागता. एका धपक्याक नाल्ल पुराय फोडप सगळ्यांकूच जमता अशें ना. ते खातीर फक्त शक्त आसूंकूच जायना. ताळगांव बॉयजांनी आयतारा नाल्ल फोडपाची सर्त दवरली. श्रावणांत पिकावळ जशी जशी वयर सरता तशी अश्यो तरेतरेच्यो सर्ती दिसपाक लागतात. हो नाल्लांचो सिजन. आमच्या देवेंद्र गांवकारान धाडिल्ले हे विज्युअल्स पळयात. La la
इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.